कितले पावटी आमी सगळीं जाणां दुसरी आमचो खरो मोग कोत्ता जाल्यार हो प्रश्न कोत्ता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी आमी कितें म्हणटा, वय हांव तुजो मोग कोत्ता. पूण हें सोंपें न्हय. मोग कसलो तो? लैंगीक मोग तो एक प्रकारचो. ताका लागून आमी खूब ढवळवण कोत्ता, ओड्डफूड जाता आनी आमी जाणोन कितें जाता पळय तें. पूण खरो मोग ताचे किन सुबेज आसा. सगळेंच आमचें जिवीत आमी दुसऱ्या पासत करचूंक जाय. चड करून देवान आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा तांचे पासत आमचें जिवीत करचूंक जाय. आतां काजार जाली म्हणटच एकामेकाचो मोग आमी थीरपणी करूंक जाय. आतां तांचो आसा ही आमकां देणें दिल्लें आसा, ताका लागून दुसरीं आसात तांचो मोग आमी ते भाशेन करूंक फावना. तांचो मोग आमी एकामेकाक एकवटोन जेजू आमचो मोग कोत्ता ते भाशेन करूंक जाय. तो कितें कोत्ता? दुसऱ्या जाणांक बरें उतर दिता, बऱ्यो कन्यो कोत्ता, दुसऱ्या पासत आपलो जीव दिता. असलें आमचें जावंक जाय. आतां घरांत म्हातारी आसात, तांचे पासत आमी परमस करूंक जाय. तांचो परमस करतना आमकां थोडें सॅक्रिफीस करचें पडटा. तें सगळें म्हत्वाचें. मोग कोत्ता म्हणजे एकल्याचोच न्हय. मोग आमी एका बरोबर कोत्तना दुसऱ्याचो मोग करपाक आमकां ही घोटाय मेळटा. नाजाल्यार आमचो मोग वयल्या वयलो. आनी आमी जाणो भुरगीं आसतना मोग कोत्ता तो एके वतीचो. जेन्ना आमी तरणाटी जाता तेन्ना आनी एक वतीचो. मागीर काजार जाली म्हणटच आनी एक. म्हातारी पिराय आयली की ना मागीर तो मोग वेगळोच. कित्याक थंयसर आमी खूब रिफ्लेक्शन केल्लें आसा मोगाचेर आनी आमी जाणो मोग कितें पळय तो. आमच्यान मोग खरेपणी करूंक जायना आमचे वस्तूंगी रावन. आमी फकत जेजूक एकवटोन तो जावन आसा मोग आनी तो आमचे सगळें दुसऱ्याचो मोग कसो करूंक जाय तो आमकां सुचयतलो, तो आमकां दाखयतलो आनी ते भाशेन करूनय आमचे सगळें आमकां भितर आनंद, शांती, गोठाय आनी बुजवण दितलो. तर हे भाशेन आमचो मोग ताचे सगळें जावच्याक सदांच रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर सुस्कार घेतलो की ना जेजू 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 म्हणत रावात. सगळो सुस्कार काबार जाय पर्यंत. हे परी भितर हा तितले अणभव आमचे मोगाचे आनी मोग नासलेल्याचे ते सगळें भायर काडया. आनी ते भायर काडलें की ना ताचेर दवरलें की ना तो ताचेर आशिर्वाद घालता. बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट हा तें काडटा, ताच्या जाग्यार आपलो मोग भरून काडटा. हे परी हांव तुमकां खात्रेन सांगता 5 मिनटांनी आमी एक आनी नितळ कोत्ता. तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजू सवें नितळ निर्मळ जातलें ही गॅरंटी हांव तुमकां दिता. तर हे भाशेन न्हिदोंक गेलें की ना आख्खी रातभर तो आमकां थाऱ्यार हाडटा. कित्याक पातोक आमकां भितरल्यान विस्कोटा येता, आमचे मदें फूट घालता भितरल्यान. कुडीक मनाक आत्म्याक एकपण नासना. तें सगळें तो एक करून सकाळीं उठलीं की ना ताका पोत्तून एकवटून रावत. तर आमी दुसरीं मनशां रातीक न्हिदोंक गेले ते एक वतीन, आतां सकाळीं उठलीं की ना ताच्या एकवटान आमी उठ्ठा आनी ते बरी ताका एकवटोन दीसभर मागीर सोंपेपणी जेन्ना चिंतना भावना येतात कसलीय बरी वायट पोजडी जावं ती सगळीं जेजूच्या ताब्यांत करून आमकां तातूंतली सुटका मेळटा. हे परी आमचें जिवीत आमी सारया. आनी पळयतल्यार दुसरीं पातकान आसात तांचें पातक आमीचेर घेवचें न्हय. तांचें पातक उतरां कन्यो चाल जेजू सवें धरून आमकां तातूंतली सुटका मेवतली. तांचे पासत आमी मागतले हांव. आनी आमकांय आमची वाड उदिकान उदीक जेजू सवें जावंक लागतली. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत येता. सगळें आमचे भितर हा तितलें ताचें सवें आसा. ताचें सवें आमी सुस्कार सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया आनी आमकां सुटका मेवतलीच. जेजू आर्गां न्हिदीन वाच तुका, कित्याक हें तूं आमकां सदां शिकयताय.
तुवें आमकां शिकयलें तेन्ना पूण तें आजून आमकां समजोंक ना पूण हळू हळू आमी समजोंक लागता आनी ते भाशेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जिवन तें सारून आनंदान शांतीन मोगान आमी खरेपणी जियोंक लागता.